ते म्हणटा 3 म्हयन्याची बिलां जी दिल्या 3 म्हयन्याची बिलां तातूंत भितर सगळे तरेचे उलोवप आयले सामाजीक हें आसता पिरामीड म्हणटा ताका की श्रीमंताचो वर्ग आसता इलीट कम्युनिटी आसता मागीर मध्यम वर्ग आसता मागीर लोवर हें आसता आनी पुअर बिलो पॉवर्टी लायन अशें हो स्टार्टअप म्हणजे कोणाचे तुमी घेवप कर म्हणटात आनी दुसरें घेवप कर म्हणटना दिगंबर बाबाक खबर ना सद्याक रेवन्यूची परिस्थिती कितें म्हणटी ग्लोबल पॅन्डेमीक आसा पयलींच मायनींग बंद पडला तातूंत भितर दुसरो रेवन्यू जनरेशन जें आशिल्लें तें टुरिजम डिपार्टमेंटाचें तेंय बंद पडिल्लें आसा सरकाराचे जसो आमकां कुटुंबाचो खर्च रावना तसो सरकाराचो खर्च रावना सॅलरी दिवपाक पडटा सोशल वेलफेअर स्किमी आसा हजारांनी कोटी त्यो आमी चालू केल्या त्यो आमकां त्या त्या वेळार त्या त्या मनशा कडेन पावोवपा पडटा तुमकां खबर आसा दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा गृह आधार स्कीम आसा आमी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम केल्या एक गृह आधार 1,500 जो आसा तुमकां 2 लक्षांक येवपाक पर मंथ 1,500 म्हळ्यार वर्साक जाले 18,000 गिरीश चोडणकरान एक प्रतिमा पुजनेचो अभ्यास नासलो दिगंबराक बरोबर खबर आसा दिगंबर बाबाक की जें अभियान काँग्रेसीन चलयलां तें चुकीचें म्हणून तुमकां हांव बिलां दाखयता ही आमची पावर मिनिस्टराची बिलां आसा तुमी जाय जाल्यार मागीर पळोवची ही बिलां फेब्रुवारीची आसात मागीर मार्च लॉकडावन पिरियडाची बिलां आसा आनी मागीर वयर बिल आयला ही तिनूय तरेची बिलां आसा एक बील बिफोर लॉकडावन दुसरें बील जें आसा तें लॉकडावनाचे काळांतलें 3 म्हयन्याची बील 6 डेज आनी तिसरी बील जें आसा तें लॉकडावन सोंपतकीर आयिल्लें तिनूय बिलां जर तुमी पळयत आनी ही अशीच बिलां बाकीची सगळ्यांक गोंय भरयले ती तुमी पळोवची तुमकां एक जाणवतलें की लॉकडावनाचे पयलीं जें बील आयिल्लें ताजे रेट्स जे आसा तेच रेट्स लॉकडावनाच्या पिरियडान दिल्या आनी तेच रेट्स आजूय बी आसा म्हणजे खंयच रेट्स वाडयल्ले ना एकच जालां की 3 म्हयन्याचो लॉकडावन आशिल्ले कारणान 86 दिसांचें बील आयलें ताचे कारण सांगलें की मिटर रिडरूय वचपाक दिताले आनी मिटर रिडराक फोर्सान पसून धाडत न्ही जाल्यार लोक भितर घेनाशिल्ले ओबियस भंय दिसतालो पूण 86 डेची बील पळय आयलें न्ही ती सारकी 0 to 100 मागीर 100 टू वेल्यू ताचे स्लॅबचे आसा न्ही त्या स्लॅबाच्या आदाराचेर ती बील आयल्या म्हणजे रेट वायज खंय बील वाडली ना जे पळय यूथ आसा ते तांकां विश्वास येयल्लो आसा आमचे पार्टी कडेन की ही खरेंच पार्टी देश आनी राज्य मुखार व्हरतली लोकांचे हिताचें काम करतली प्रजेचे हिताचें काम करतली म्हणून ताकाच लागून आज कांय आमचे माजी आजी अध्यक्षाचे पुत्र जावं तेंचे फॅमिली BJP कडेच्यान आकर्शीत जाल्ले आसा आनी तेजें हालींच जर उदाहरण पळयत जाल्यार रवी पुत्र दोबे आमचे पार्टेन येयल्ले आसात आनी अशे खुबशे आजी माजी MLAचे पुत्र आनी फॅमिली आमचे पार्टेन येवपाचे आसा आमचो उद्देश एकूच आसा की आमी स्वच्छ भारत म्हणटा आसतना स्वच्छ काँग्रेस हे काँग्रेसाचे सगळे येयल्यात फक्त मोदीजी आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें काम पळोवन जे पळय हे कोवीड महामारीन काम चल्लां आमचे गव्हर्मेंटाचें तें पळोवन सगळे तांकां बरें दिसलां आनी ते पार्टेक आमच्या व्हडली करपा खातीर ते येयल्ले आसा पार्टेन कितें तरी बरें काम जातलें हें सांगपा खातीर येयल्ले आसा आज हेंच जाता आसतना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हेंकां दोगांकी अध्यक्ष महिला अध्यक्ष आनी पार्टी अध्यक्षाक घेवन लोकांची दिशाभूल करता दिशाभूल कशे तरेन की जे घडोवपूच ना तें घडलें म्हणून सांगता आज जर तुमी पळयत ही बिलां जी पळय आसात तेणी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराची एफिजी जाळी पणजे तेजो बी निशेध करता कित्याक बिलां खंयच वाडलेलीच ना बिलां फक्त वाडल्यात तेजे दीस वाडल्यात कारण जे पळय लॉकडावन आशिल्लें ते लॉकडावन जर तुमी पळयत जे पळय मिटर रिडर आशिल्ले ते वचपाक भिताले म्हणून ते दीस वाडले तरी आसतना तांकां ऑप्शन दिल्लें आसा ऑनरेबल CMान ऑप्शन दिल्लें आसा तुमी इन्स्टॉलमेंटान ते भरपाक शकता तरी पूण हे दिशाभूल करता तेंचो पूत जो पळय आमचो दिगंबर कामत CM आशिल्लो त्या काळार जो पळय तेंचो पावर मिनिस्टर आशिल्लो बाब आलेक्स सिकेर तेणें पत्रकार परिशद घेवन सांगलां की बाबा हेतून चूक कांय ना